फेब्रुवारी 2022ची गोंय विधानसभेची वेंचणूक सोमारा मतदान जे जालें ते 80%. आमी पळयत रावले की कितें बाबा हें हो फाटल्या वेळचे तुलनेन जर पळयत तर थोडेशें किंचित कमी आसा, पूण हें भरघोस मतदान हाजो अर्थ कसो लावप ते संदर्भात चर्चा करपाक आमी हांगा जमिल्ले आसात. आनी पूण चर्चेक सुरवात करचे पयलीं हांव गेलो गोवा युनिवर्सिटीन दोतोर नंदकुमार कामत हांकां मेळूंक. नंदकुमार कामत फाटले 2-3 दीस जाले वेगवेगळे मताचे टक्केवारीचे अर्थ लायतात. तांकां मुद्दम मेळ्ळो आनी तांकां विचारलें नंदकुमार आमकां सांग येदें व्हडलें मतदान जालां ताचो अर्थ कितें? हो मतदान जावप म्हळ्यार क्रिस्तांव मतदारांनी एका अर्थान मतदान केलां काय कितें? हें मतदान जावप म्हळ्यार परिवर्तना खातीर हें मतदान काय कितें? 90% सांखळी मतदारसंघात मतदान जावप म्हळ्यार कितें? मुख्यमंत्र्याक कुडकुडो सामकी हुडहुडी भरप असो ताचो अर्थ लावप? ह्या सगळ्याचो अर्थ कितें? आनी गोंय परिवर्तनाच्या दिशेन चल्लां काय कितें हें समजून घेवपाक हांव हांगा सामको इतलो बरो सुंदर देखाव आसा. नंदकुमारान सांगलें म्हाका हांगा येवया आनी इतले सामको ब्युटिफूल हो वाठार आनी ह्या वाठारांत नंदकुमार रावन काम करता म्हणजे तो इतलो बरयता संशोधन करता. म्हाका सामकी खात्री आसा हो परिसर हो वाठार तांकां स्फूर्ती दिता आसतलो. तर आयकून घेवया. म्हजें अनालिसीस सारकें पक्कें आनी ठाम आसा आनी हाजे पयलीं चुकूंक ना. 2019 वर्सा जवळ जवळ 99% लोक जेन्ना सांगतले की परिवर्तन जातलें देशांत तेन्ना हांवें ठामपणान सांगिल्लें कसलेंच रिवॉल्युशन जावचें ना आनी परतें एनडीएचेच गव्हर्मेंट येतलें. हांवें कितले सीट बी येतले तें सांगूंक नाशिल्लें, पूण ताजें कारण की एक राष्ट्रीयत्वाचें वारें तेन्ना तयार जाल्लें बालाकोट स्ट्रायक्स आनी बाकीच्या हाका लागून लोकांनी विचार करता आसतना राष्ट्रवादाचो विचार करूनच मोदीक तेन्ना निवडून दिल्लो. ताजे नंतर जिल्हा पंचायती वेंचणुको जाल्यो गोंयांत डिसेंबर 2020. तेन्नाय बी जवळ जवळ 90% गोंयांतल्या पत्रकारांनी भुमिका घेतिल्ली की आतां बुद्ध शिकयतले, पक्षांतर करता तांकां पक्ष बदलूंक. कित्याक की जवळ जवळ एका वर्सान पॅन्डेमिकाच्या दिसांनी 50 मतदारसंघा खातीर 25 उत्तर गोवा आनी 25 दक्षिण गोवा हे जाल्ले आसा. म्हजे कडेन हांव आतां ठामपणान हांव आज ही यादी वाचून दाखयतां आनी हांव एक तुमच्या मुखार एक हांव हें दवरतां, विचार दवरतां. तुमकां कळटलो की हे सूक्ष्म जें विश्लेशण आसा तें 1963 पासूनच करचें पडटा. की म्हजें स्पश्ट मत आसा की महागठबंधन जो पर्यंत गोंयांत जावन मतांचें संघटन जायना समविचारी धार्मीक आदाराचेर किंवा जातीच्या आदाराचेर न्ही, की BJPच्या विरुद्ध कायम 65 ते 67% मतां आशिल्लीच गोंयांत. आनी तांचे विभागणी ह्या खेपेक इतली विचित्र जाल्ली दिसतली तुमकां की खूब कडेन भाजपा भितर अंतर्गत बंडखोरी बंडाळी जावन सुद्दां कांय कडेन तांकां मार बसतलो. ते खंयचे मतदारसंघ हे तुमकां हांव वाचून दाखयतलोच आतां. हांव तो कागद म्हज्या हातान आसा आतां. जाल्यार दुख्ख ना की मतदार हे पर्सेंटेज जी आसा मतदानाची टक्केवारी कमी जाली. ताजें कारण म्हजे कडेन जे संदेश येताले मतदान चालू आसतना तातूंत खुबशे उमेदवाराचे प्रतिनिधींनी वेगवेगळ्या पक्षाचे म्हाका अशें कळयलें, म्हजे मित्र आनी माजी विद्यार्थी आनी कोण कोण आशिल्ले भितर ते की मतांचो प्रोसेस जो आसा तो ग्लोव्स घालपाचे मागीर ते थर्मल हें स्कॅनिंग करपाचे हातूंत वेळ वतालो आनी रांग सरकनाशिल्ली खुबशी. तर जे टायम स्लॉट्स आसात 9 ते 11, 11 ते 1, 1 ते 3, 3 ते 5 आनी 5 उपरांतचे ताजो आतां सूक्ष्म अभ्यास म्हजो चालू आसा, पृथक्करण चालू आसा. ताजे वेल्यान अशें दिसता की एक यांत्रिकी पद्दतीन बार्देशांत बी 12, 24, 36, 48 अशा पद्दतीन ते मतदानाची ही जाल्ली आसा. खुबशे लोक परते गेल्यात, हजारो लोक परते गेल्ल्यान वेगवेगळ्या 1722 बूथ गोंयांत आसात. खुबशे लोक परते गेल्ल्यान मतदाराची टक्केवारी जरी कमी जाली तरी चीफ इलेक्शन ऑफिसर कुणाल हांचे कडेन मध्यरात्री काल हांव डिस्कशन करतालो. तांणी सांगलें की पोस्टल बॅलट्स आनी एबसेंटी बॅलट हे जर धरले जाल्यार 81 आनी 5% म्हणजे 2017 सालान 81.21 आनी 2012 वर्सात 81.73, 81.73% मतदान जाल्लें. म्हणजे आतां आमी विचार करूंक जाय की 2012 वर्सा एका विशिश्ट विचारान जाल्लें की हें सरकार आमी उडोवपाचें म्हणून 2012 वर्सा. आनी मायनींग हो व्हडलो इशू जाल्लो तेन्ना पर्रीकर आशिल्ले तेन्ना आनी तांणी यात्रा बित्रा काडिल्ली आनी ताजो खूब प्रेसान खूब कौतूक जाल्लें आनी तांणी स्वता तळागाळांत वचून प्रचार केल्लो. 2017 वर्सा तशें कांय वातावरण नाशिल्लें, पूण एक तरेचो असंतोश दिसलो विशेशतः महिला वर्गा भितर. आनी अजाप म्हळ्यार त्या वर्सा जवळ जवळ 90% महिलांनी म्हणजे एकूण महिला ज्यो आसात गोंया भितर तातल्या 90% महिलांनी भायर सरून भाजपा विरोधी मतदान केल्ल्यान 2017 वर्सा राजूबाब कौल विरोधान गेलो. म्हणजे 21चे 13 आयले सिट्स. आतां 10 तारखेक जेन्ना मतपेटिका उगडटल्यो तेन्ना BJPच्या वाटेन हे मतदारसंघ वतले. ते कितल्या फरकान ते म्हाका विचारूं नाकात.
पेडण्यान दोन्ही मतदारसंघ बीजेपी ह्या खेपेक जिखता. बार्देशांत शिवोली, म्हापसा, पर्वरी आनी थिवी मतदारसंघ बीजेपी जिखता. दिसोली तालुक्यांत मये आनी सांखळी दोन्ही मतदारसंघ आनी मुख्यमंत्र्याक कांयच मार बसपाचो ना. थोडे तांकां कांय बुथाचेर मायनींग एरियान लोकांनी विरोधी मतदान केलें आसता तरी सांखळी म्युनिसिपल एरियान तांकां भरघोस मतदान जाल्लें आसा आनी ताजो फायदो तांकां मेळटलो. 70 तालुक्यांत पर्ये आनी वाळपय. पर्येन 15,000 वोटींग क्रॉस करूंक शकता डॉक्टर दिव्या राणी. वाळपय मातशें कमी जावंक शकता त्या मानान, पूण हांकां विश्वजीत राणे हांकां कांय भंय ना थंय. हे दोन्ही मतदारसंघ व्हडल्या मताधिक्यान बीजेपी कडेन वतले. सालसेतीन बीजेपीचो भर आसा की नुवें आनी कुठ्ठाळी हे अपक्ष उमेदवार जे निवडून येतले ते तांकां सपोर्ट करतले आनी त्या बाबतीन म्हाका दिसता तांची उलोवणी चालू जाल्ली आसात. मुरगांवां दाबोळी, वास्को आनी मुरगांव हे तिनी मतदारसंघ बीजेपी हांगा खेचून हाडटा ह्या खेपेक. फोंड्यान शिरोडा आनी प्रियोळ हे 2 मतदारसंघ वतात आनी फोंड्या बद्दल काँग्रेसी कडेन वचूंक शकता फोंडा मतदारसंघ, हाज्या बद्दल म्हाका दुबाव ना. तिसवाडीन पणजी, ताळगांव आनी सांतांद्रे भाजपा कडेन वतले. सांताक्रूज हो काँग्रेसी कडेन वतलो. कुमारजुवा म्हाका सांगूंक जायना कोण मुखार आसा तो, कदाचित बंडखोर बीजेपीचो आसूंक शकता किंवा राजेश फळदेसाय काँग्रेसीचो बाजी मारूंक शकता. केपें आनी कुडचडे हे दोन्ही मतदारसंघ भाजपा कडेन वतले. धारबांदोड्या, सावर्डे मतदारसंघात नटीतटीची लढत जरी जाली कशी दिसता आसली तरी सुद्दां गणेश गांवकार आघाडीचेर आसात. काँग्रेस कडेन कळंगूट, सांताक्रूज, गोवा फॉरवर्ड, फातोर्डा हांचे कडेन वतले. एकूण आतां म्हजे कडेन जी यादी आसा तातूंत फक्त भाजपाचे 21 मतदारसंघ आशिल्ल्यान 11 तारखेक कोणाचें सरकार येतलें हाजे बद्दल प्रश्नच हांगा उपस्थित जायना. ते भाजपाचें सरकार आसतलें. प्रश्न इतलोच आसतलो की अपक्षांक ते स्थान दितले काय कितें, आनी ते अपक्ष कोण जे निवडून येतले ते सावित्री कवळेकर सांग्या येतली हाज्या बद्दल म्हाका कुस्कुटाचो दुबाव ना. काँग्रेसीच्या हाजेर ती राविल्ली तेन्नाय तिका 5,500-6 हजार वोट्स पडिल्ले. ती भाजपान गेल्ली तेन्ना भाजपाचे असंतोष बंडखोरी तिच्या वटेन रावले आनी तिचे पर्सनल वोट्सय आसा आनी तिणें भरपूर थंय गुंतवणूकय केल्ली आसा. म्हणटकीच आज महिला वर्ग जो आसा तो निश्चितपणान सांगे मतदारसंघातलो विचार करतलो की सावित्री सारक्या एका महिलेक आपणें कित्याक तें दिवचें न्ही प्रतिनिधित्व. जर दिव्या राणे वचूंक शकता, जेनिफर वचूंक शकता, जाल्यार सावित्रीन कितें अशें पातक केलां म्हणून तिका उडोवपाची. कित्याक सदांच लोक एक चान्स दिवपाक रेडी आसता सांगे सारक्या दुर्गम आनी व्हडल्या प्रचंड आकारान आशिल्ल्या मतदारसंघान. म्हणटकीच एक चमत्कार कसो दिसतलो लोकांक की सुभाष फळदेसाय सारको जो एकनिश्ठ जो पक्षाचो मनीस आसा आनी जाका भरपूर राजकारणां भितर गती आसा, तो मनीस कुशीन पडून आनी प्रसाद गांवकर 3ऱ्या नंबराचेर रावन सावित्री कावळेकर आघाडी घेतली अशें चित्र मतदाना हाज्या आमच्या मतमोजणीच्या दिसा आमकां दिसतलें. म्हणटकीच ह्या बाबतीन हांव ठाम आसा. हांव पयस बीज कसलीच मारना, कारण हांव एक वैज्ञानीक मनीस. म्हणटकीच म्हाका पैजो मारपाची किंवा नशिबाची परीक्षा पळोवपाची संवय ना. हांवें म्हणलें न्हू तुका पैजो मारता काय म्हणून. आतां खूब लोकांक जांकां अमूक पक्षा बद्दल तमूक हाज्या बद्दल म्हाका सहानुभुती आशिल्ली कित्या बद्दल, जाल्यार 67% लोक जेन्ना एक प्रस्थापीत पक्ष जुगाडता आनी तांकां ते नाका आसता 65 ते 67, जाल्यार तांची मतां आज जशे एक ह्या बाबतींतले सांख्यिकी पद्दतीन विचार करपी नितीनजी गडकरी जे आसात तांणी गोंयान आयल्या बरोबर विधान केलें की मला हे स्पष्ट दिसतं की मतांची विभागणी होऊन गोंयामध्ये भाजपाला त्याचा फायदा मिळेल. हे साधे गणित आसा. हे विरोधी पक्षांक गणित पयलीं कळपाक जाय आशिल्लें. तृणमूल काँग्रेसीक, मागीर आमच्या आम आदमी पार्टीक हांकां ती मताची गणितां कळपाक जाय आशिल्ली की बाबा रे दोगांचो भांडण तिसऱ्याचा लाभ. आनी हें संपूर्ण जगान हें चित्र आसा. जपानान एखादो पक्ष अधिकारान येता, पुर्तुगालाक येता आनी जर्मनीक येता तेन्ना आमकां मतविभागणीचें सारकें चित्र हें सगळें बरोबर आसा. मतविभागणी जाली पूण महत्वाचे घटक म्हणजे अशें की क्रिस्तांव समाज अल्पसंख्यांक तातूंत मुस्लिमय आयले, तांणी आपली मतां विभागून वचची न्हय, ताजो फायदो बीजेपीक जावचो न्हय अशे तरेची एक भुमिका घेतिल्ली. कांयच तें रिफ्लेक्ट जावचें ना. ताजें कारण अशें आसा की ज्या आधाराचेर सांख्यिकी आधाराचेर हे सगळें गणित चल्लां ते 1961 गणित आसा. आज एबसेंटी जे क्रिश्चन वोटर आहा ज्यांची नांवां आसात ते गोंयान आसात खंय पयलीं. हांवें सांतांद्रे पळयलात की जवळ जवळ 15 ते 20% वोटींग लिस्टान ज्यांची नांवां आसा ती नाच. सांतांद्रेच्या उमेदवारा कडेन हांव उलयलो तेन्ना तो म्हणूंक लागलो आपूण सिल्वेरा की 9,000 मतांचो हिशेब केला, 30% हांव डिडक्ट करता, 4,500 मतां आपली कशी चालपाची ना म्हणून हांव सहमत आहा ताजे कडेन. म्हणून सांतांद्रे मतदारसंघ हो क्रिश्चन मताचेर आदारीत. आनी दुसरें कितें आसा की क्रिश्चनाचे 2 तरेची मतविभागणी जाता. एक म्हणजे पर्सनल वोट्स. उदाहरणार्थ बाबू मोन्सेरात आनी जेनिफरांचे 5,000 पर्सनल वोट्स आसा ते कशेंच क्रिश्चन वोट चालपाचे ना. कशें चालपाचें ना, खंय वचूं ते खंयच्याय पक्षाच्या सिंबलाचेर राव. तशें सांताक्रूज 4,000 वोट्स आसा ते कशें चालपाचें ना. रुडॉल्फ फर्नांडीसाचे आमचे क्रिश्चन आनी मुस्लीम वोट्स आसात ते चर्च कितें आव्हान करता बी ते वाचून ते नैतीक भुमिका घेवन कोण वोटींग करना हातून. हांगा बाकीची बरीच इक्वेशन्स आसतात. आतां आमी विचार करुया की 11,64,224 गोंयची एकंदर रजिस्टर्ड मतदार संख्या आसा. हातून
हिंदूंचें प्रमाण 2 ते 1 आसा. मुस्लीम वोट जवळ 93,000 आसात. क्रिश्चन वोट 2,95,000 आसात. आनी हिंदू वोट्स आसा ते 8 लाख आसात. आनी जेन्ना हिंदूंक जेन्ना संशय येता की मायनॉरिटी कन्सोलिडेट जावन वोट करतात तेन्ना हिंदूय बी कन्सोलिडेट जावन वोट करतात. हें कडवेपण आसा ते 2012 पासून गोंयांत सुरू जाल्लें आसा. आनी हालींच जे हिजाब सारके वेगवेगळे वाद तयार जाल्ले आसा, हिंदू मत जें आसा गोंयांत हांवें पळयलां. हांव सुद्दां खुबदां विद्यार्थ्यां कडेन उलयतां, नातेवाईकां कडेन उलयतां, मित्रां कडेन उलयतां, तेन्ना कळटा की अफगाणिस्तानान जेन्ना तालिबान आयलें तेन्ना गोंयची हिंदू विचारसरणी सामकी बदल्ली. तांकां उदारमतवादी पक्षांचो भंय दिसूंक लागला आतां की हे तालिबानवादीच गोंयांत फाल्यां राज्य करतले काय कितें म्हणून. आनी तसो कडवेपणाय बी गोंया भितर एक तरेचो आज तयार जाल्लो दुसऱ्या वाटेन आमकां दिसता की आमकां हिजाब जाय, आमकां सिवील कोड नाका. म्हणटकीच हिंदू मतदार सिवील कोड मागपी. ताजेर आम आदमी पक्षान किंवा तृणमूल काँग्रेसीन विधानच करूंक ना की गोंयचो समान नागरी कायदो आमकां जाय म्हणून. कित्याक करूंक ना? कित्याक करूंक ना? राष्ट्रीय मागणी आसा की समान नागरी कायदो UPन येवंक जाय, उत्तराखंडान हाडूंक जाय. हें कित्याक लागून जाता? समान नागरी कायद्याचो फायदो गेली जवळ 140 वर्सां सुमार आज तिनी आमच्या धर्माच्या लोकांक जाला, तांच्या कुटुंबांक जाला, तांच्या चलयांक जाला. जाल्यार हिंदू मतदार बारीकसाणेन विचार करता निमाणे कडेन. तो कसोय मागीर खंयच्याय माचेर कितें उलोवनी. म्हणटकीच हें जें एक गृहीत तत्व आसा, हायपोथिसीस की हिंदू मतदार डिवायड जातलो, क्रिश्चन आनी मुस्लीम मतदार एकठांय येतले, ते तितलें चित्र तशें ना. तशी तांचे संख्याबळ ना. 2 हिंदू मतदारा फाटल्यान मतदार यादीन 1 क्रिश्चन आनी मुस्लीम वोटर आसा. म्हणटकीच निमाणें हें जें प्रपोर्शन जर आमी प्रत्येक मतदारसंघान जर पळयत, साश्टीन ते यशस्वी जावंक ना. साश्टीन तुका दिसतलो, साश्टीन मडगांव बाकीचे जे मतदारसंघ आसात, क्रिश्चन बहुल ते वेळीम आनी कितें कितें आहात ते भाजपाक थंय यश मेळपाचें ना. म्हणटकीच ते गड जे म्हणटा आमी गड बी ते गड उरतले, थंय भाजपाक कांय यश मेळपाचें ना. हें थंय समीकरण योग्य आसा. कारण बहुसंख्य 2,95,000 मतदारांतले चड क्रिश्चन मतदारसंघ साश्टीच आसात. आनी कळंगूट आनी खंय तरी मातसो ताजो फायदो ताका मेळटलो. कळंगुटा प्रश्नूच येना हांगा. कळंगुटा काँग्रेसचो मतदार येता, उमेदवार येता. म्हणटकीच त्या हाजेर उमेदवार कोण आसा तेंय पळयतात न्ही. जो कॅथलिकांक तांणी खूब कठीण काळांत मदत केल्या ताका त्रास जाता वोट मारपाक दुसऱ्या खंयच्याय मनशाक. तो मागीर सिंबल पळयना ती. अशें गोंयांत आज नेटवर्कींग आहा. कित्याक गोवा इज लायक ए फॅमिली. म्हणटकीच फॅमिली एनवायरमेंट जेन्ना गांवांत मतदारसंघान वाड्यार बुथार आसता तेन्ना त्या क्रिश्चन किंवा मुस्लीम मनीस विचार करता, अरे विश्वजिताक आपणें कित्याक मत घालपाचें ना. असो एखादो मुस्लीम विचार करता, तो कमळाचेर आसलो तरी. फॉर एग्जाम्पल फ्रांसीस डिसोजाचे 3,000 एकनिश्ठ मतदार जोशुआ कडेन उरल्यात आज मुस्लीम, खोर्ली घातूंतले दोंगरार रावपी. तांणी तांकां घराचें हें दिल्लें आसा, कनेक्शनां उदक बी. ते कित्याक विसरतले ताका भाजपाची? म्हाका स्वता ह्या मुस्लीम मतदारांनी सांगलां की आमी फक्त बाबाक वळखतात म्हणून, बाबुशाक. नंदकुमार, हे तुजें एनालिसीस हांवें आयकलें. तुजें एनालिसीस आयकून भारतीय जनता पक्षाच्या लिडरांक खूब आनंद जातलो. जावपाकूच जाय. इनफॅक्ट ते सुद्दां तुजे इतलो विचार केल्लात. कारण हांव तांचे कडेन आतां कालच्यान उलयत आसा. ते सुद्दां सामके म्हणजे दुबावान पळयतात. किंवा तूं म्हणटा म्हापशा तांकां दुबाव आसा, सालसेतींतल्या सगळ्या मतदारसंघांत दुबाव आसा, बार्देसान तांकां खूब दुबाव आसा. एनी हांव म्हाका दिसता तुजी मतां आमी आयकून घेतली, वाचकांच्या मुखार, प्रेक्षकांच्या मुखार ते दवरल्यात. आनी मागीर म्हाका दिसता आतां ह्या विशयाचेर आमी आतां आनीक खोलान वचून चर्चा करुया. नमस्कार. म्हजे बरोबर आसात डॉक्टर ऑस्कर रिवेलो, जे एक आघाडीचे सोशल एक्टिविस्ट आसात. म्हजे बरोबर आसात प्रिंसिपल मनोज कामत, जे एक स्वता अभ्यासक, एक विश्लेशक. तुमी दोगांयनी नंदकुमार कामत कितें उलयलां, तांचे भाकीत कितें आसा, तांचें आरिथमेतीक कितें आसा तें समजून घेतलां. आमी त्याच विशयाचेर खरें म्हळ्यार चर्चा करपाक हांगा जमिल्ले आसात. सोमारा मतदान जालें तें 80% जालें. इतले मोठ्या प्रमाणाचेर मतदान कशें जालें? इतलेंच न्हय तर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हांच्या सांखळे मतदारसंघात जवळ जवळ 90% जालें. अशे तरेचें इतलें उपाट मतदान गोंयांत खूब कमी घडटा. आनी अशे तरेन इतलें घडटा ताचे फाटलें कारणां कितें आसात म्हूण म्हाका दिसलें पयलीं की एक अभ्यासक म्हणून नंदकुमारा कडेन वचचें. नंदकुमारान हालीं फेसबुकाचेर आनी आमकां कांय पत्रकारांक आपली जी कितें भाकितां किंवा आपलें कॅल्क्युलेशन आमकां धाडिल्लें. म्हणटकीर म्हाका दिसता चल हो ताजेर अभ्यास करता, बारीक लक्ष दवरून आसा, ताजी नजर आसा. म्हणटकीर नंदकुमारा कडेन वचया, सुरवात करया. आनी मागीर जे पळय आमचे कांय विश्लेशक आसात तांकां एक रेडी एक कितें तरी एक आलेख मेळटलो ताजे वयल्यान भाश्य करपाक. सो त्या नजरेन दोतोर तूंय आसा, मनोज कामतूय आसा. मनोज कामत ह्या विशयी बारीक लक्ष दवरून आसा आनी बारीक ताजेर भाश्यय करता. दोतोराक हांव ह्याच आठवड्यान मेळिल्लो. दोतोरान म्हाका आपली कांय विश्लेशणां, आपली कांय मतां म्हाका आयकूंक दिल्लीं. दोतोर नंदकुमाराचें तुवें आयकलां.
नंदकुमाराची थोडक्या भितर तूं सांगची वॉट इज युअर व्यू ऑन दीस? Dr. Nandakumar Kamath is Dr. Nandakumar Kamath, so one must respect his views, but one must disagree with his views. कित्याक respectfully. कित्याक म्हाज्या प्रमाणे जो एक विचार जो आसा गोंयांत की हिंदू लोक एक वाटेन मत घालता आनी क्रिस्तांव आनी मुसलमान एक वाटेन मत घालता, दिस इज कंप्लिटली हांगा गोंयांत जायना तें. युनिफॉर्म सिवील कोडाक लागून जायना तें. सो सामको कट्टर RSS मनीस मनोहर पर्रीकर आनी ताजी कट्टर BJP 2012 तो 21 सीट घेवन आयलो. 21 न्ही ते 21 सीट घेवन आयलो कित्याक क्रिस्तांव लोक आनी आख्खी इगर्ज ताजे फाटल्यान आशिल्ली म्हणून. सो दीस थियरी ऑफ गोवा बींग डिवायडेड ऑन कम्युनल लायन्स इज कंप्लिटली आउट ऑफ द विंडो. म्हाका फक्त एक प्रश्न आसा. ह्या फावटी 80% अदमासत 80% सुमार मतदान हें जालें, पर्सेंटेज जालो. 2012 मायनिंगाची लूट आशिल्ली, काँग्रेसीची विरोध सामको एक हवा जो आशिल्लो पळय तो, आनी मनोहर पर्रीकर जो आशिल्लो पळय तो. सो तें एक कारण आशिल्लें, बिकॉज दॅट्स वाय यू हॅड अ हाय पर्सेंटेज. सिमिलरली इन 2017 देर वॉज एंगर अगेन्स्ट द BJP आनी बाकीचे खूब विशय आशिल्ले. मायनिंगाचो विशय आशिल्लो, आनी कितें विशय आशिल्लो. सो ताका लागून ह्या विशयाक लागून इतले लोक भायर सरले. सो ह्या फावटी इतले लोक कित्याक भायर सरले? म्हाज्या दृश्टीन ह्या फावटेक इतले लोक भायर सरले फक्त एक कारण, हो सरकार जो आसा पळय तो ताका उडोवपाक. आनी जे लोकां कडेन हांव उलयता पळय, जे म्हाजे पेशंट आसात पळय ते, कोण म्हाजे मित्र आसात पळय, त्यांनी खास करून म्हाजे पेशंट जे आसात पळय ते, कित्याक आजकाल पाद्री बट बी कमी मेळटा, दोतोर जास्त मेळटा. चड पेशंट आसा पळय ते सगळें खरें जें आसा पळय तें दोतोरांक सांगता, बाकी तुमकां सगळ्यांक फट सांगता. सो जे पेशंट जे आसात पळय ते, आनी पर्टिक्युलरली हांव म्हणटा की हिंदू पेशंट्स जे आसात पळय ते म्हाका येतात, जे आयुश्यभर फक्त BJPक मत मारिल्लें आशिल्लें पळय ते येतात आनी सांगतात म्हाका की ह्या फावटी दोतोर आमी BJPक उडयतात. आनी कारण कितें? इन वन लायन आय वील गिव यू वॉट द कारण इज. बिकॉज for the BJP voter in Goa this time, a Congress product was being sold. This is the problem. एक सुद्धा तुम्ही तुमचो सामको लॉयल केडर बेस्ड प्रमोद सावंताक सोडून एक सुद्धा लॉयल केडर बेस्ड कॅन्डिडेट तुम्ही फुडें काडूंक ना. सगळे दिल्या पळय ते तुम्ही इम्पोर्ट्स, सगळे दिल्या पळय ते कंप्लिटली टेंटेड इम्पोर्ट्स जे आशिल्ले पळय ते. सो एक काँग्रेस प्रॉडक्ट, एक काँग्रेस प्रोडक्शन, एक काँग्रेस पिक्चर तुम्ही BJP लॉयल वोटरांक दिला. खंयच्यान म्हणून हे BJP लॉयल वोटर आसात पळय तुमकां मत मारतले. सो द बिगस्ट प्रॉब्लम फॉर द BJP इन माय ओपिनियन इज दॅट देयर बेस, हांवें म्हणलें पळय तशें पयलीं, देयर बेस हॅज बीन क्रॅक्ड. एज इन 2012 द काँग्रेस बेस वॉज क्रॅक्ड and it crashed. Similarly, this time the BJP base has been cracked, and that's why there is a huge chance that the BJP will drop significantly, primarily because the Hindu voter has deserted the BJP. नंदकुमार कामतीचे तुवें आयकलें, तुवें दोतोराचें आयकलें, नंदकुमाराचेर उलय. नंदकुमार कामत म्हणजे शास्त्रज्ञ आणि विश्लेषक, आणि हांव आनी दोतोर स्वताक राजकारणाचे विद्यार्थी मानतात, कारण आमचे राजकारण हो धंदो न्हय आनी आमचो राजकारणाशी संबंध ना. फॉर्च्युनेटली वी बोथ आर एब्सोल्युटली अनपॉलिटिकल लायक हाव नंदकुमार सर इज. सो ताका नमळायेन ताचे स्विकार करुया आणि आम्ही ताचेर मुद्द्याक मागीर हात घालुया. एक नंदकुमार दोतोर जे म्हणटात न्हय की तांच्या प्रमाणे काँग्रेसाचे एब्सोल्युटली हें जातलें, वायप्ड आउट जातलें आनी BJP वील स्वीप दीज इलेक्शन्स आनी ताका 22 सीट मेळटात अशें नंदकुमार दोतोर म्हणटात. 22 सीट स्वता पर्रीकर भाजपात आसतना, स्वता पर्रीकर मुख्यमंत्री म्हणजे एक यशस्वी कारकीर्द चलयल्या नंतर किंवा दिल्लीक गेल्यानंतर सुद्धा 22 सीट भाजपाक मेळूंक ना. हांव तर म्हणन की 40 मतदारसंघ गोंयांत जाल्या नंतर येदे व्हडलो मॅन्डेट आनी केन्ना सिंगल पार्टीक मेळूंक ना फॉर द सिंगल पार्टी. लक्षात घ्या, नाव नंदकुमार दोतोर इज टॉकिंग अबाउट कन्सॉलिडेशन ऑफ रिलिजियस वोटर्स. म्हणजे हिंदू मतांचें कन्सॉलिडेशन जातलें. कित्या खातीर जावंक जाय? हिंदू मतांचें कन्सॉलिडेशन जावपा खातीर हिंदू खतरे में है असो विशय तर जाल्लोच ना, किंवा एकूय असो रिलिजियस मुद्दो
अदर दॅन दॅट एक म्हयन्या पयलीं आमी जे कॅथलीक श्रायन्स आसात ते परते हिंदू प्रायडाक आमकां ते कन्वर्ट करपाक जाय अशें ताणें मगोम खंय म्हणलां. मागीर ती उतरां चीफ मिनिस्टरान गिळ्ळ्या, पण ताच्या नंतर एकूय रिलिजियस कम्युनल अजेंडाचेर वातावरणूच तयार जावना. सो म्हाका रिलिजन हो मुद्दो, कन्सॉलिडेशन हो मुद्दो दिसना. तातूंत भितर म्हत्वाचो म्हणजे भारतीय जनता पक्ष जर हिंदू वोट्स कन्सॉलिडेशन करता आनी विदाउट MGP करता हें म्हाका पटना. कारण आजूय जरी तुमी आमी कितलेंय जरी MGP पार्टीक जर डिस्कावंट जर केलो जर जायत जाल्यार पोंडा तालुका हिंदू बाहुल्य तालुका, पेडणे तालुका किंवा बिचोली तालुका हे तिनूय हिंदू बहुजन समाज ओरिएंटेड तालुक्या भितर MG पार्टी इज गोईंग विथ द TMC. थंय सुद्दां तांकां कन्सॉलिडेशनाचें नुकसान काय जाल्लें दिसना. जाल्यार आय डोंट नो हाव द BJP इज गोइंग टू गेन वेन MGP हेज इक्वली स्ट्रॉंग प्रेझेन्स इन ऑल दी कॉन्स्टिट्युएन्सीज. मगोचे 12 पैकी कमीत कमी 8 मतदारसंघ म्हाका अशें दिसता की दे आर गोइंग टू कम अप विथ अ गुड फायट. गेल्या वेळार तुमकां I think they are going to probably win 5 or 6 out of that the strike rate will be higher. I'll go to further extent to say गेल्या वेळार मगोक जर 7% मतदान जर जालां वोट शेअर, ह्या वेळार तांचो वोट शेअर 10% पर्यंत पावता. सो वेन MGP alone will take 10% of the votes आणि MGPचो वोट इज नॉन कॅथलिक नॉन मुस्लीम वोट, हो टोटल हिंदू बहुजन समाजाची मतां ती जर 10% जर मेळ्ळी जाल्यार भाजपा कडेन आनी उरता खंय. कारण काँग्रेसा कडेन 28, गेल्या वेळार आपाक जवळ जवळ 7% मेळिल्ले. अकॉर्डिंग टू माय एस्टिमेट नाव आप विल क्लोज टू अराउंड 10% वोट्स. TMC विल क्लोज टू अराउंड 3 to 5% वोट्स. ह्या कन्सॉलिडेशना भितर हिंदू कन्सॉलिडेशन जावपाक शक्यताच म्हाका दिसना. आनी लास्ट वन, हिंदू वोट BJP फाटल्यान कन्सॉलिडेशन जावपाक BJPचो परफॉर्मन्स इतलो स्पेक्टॅक्युलर आशिल्लो काय कितें, दॅट इज अनदर मुद्दो. गेल्या 5 वर्सां पयलीं 2 वर्सां मनोहर पर्रीकाराक मेळ्ळी, भितर तातूंत ही वॉज ऑन इन अ क्रिटिकल कंडिशन, ही कुड नॉट परफॉर्म अशें खुद्द मनोहर पर्रीकर म्हणटा. ताच्या नंतर 3 years BJP गव्हर्मेंट आय डोंट सी ऑर आय डोंट रेट इट ॲट वन ऑफ द गुड रेजीम इन द BJP. म्हणजे भाजपाची गोंयांतली सगळीं सरकारां पळयत जाल्यार गेलीं 3 वर्सां तशी जाल्यार पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप, टेंटेड गव्हर्मेंट्स, टेंटेड मिनिस्टर्स आणि मॅक्सिमम कंट्रोवर्सीज ह्या गेल्या 3 वर्सांत पळयल्या. सो ताच्या खातीर आय डोंट अग्री, बट व्हेरी व्हेरी हमली आय डोंट अग्री विथ नंदकुमार. दोतोर कामत म्हाका एक सांग, नंदकुमार जे कितें उलयता तें ग्रहितक धरून अमके हिंदू मत अशे तरेन रिएक्ट जातात, बाकीचे लोक अशे तरेन रिएक्ट जातात, अशें ग्रहितक ताणें धरला काय मग? म्हाका दिसता आय थिंक ही इज बीन टू लिबरल टू ड्रॉ कन्क्लुजन्स बेस्ड ऑन द पास्ट हिस्ट्री. सेकंड, ही इज ऑल्सो ड्रॉईंग पॅरलल्स विथ द नॅशनल वोटिंग पॅटर्न. तो नॅशनल वोटिंग पॅटर्न विथ इन अ पर्टिक्युलर सर्कमस्टन्स, पर्टिक्युलर कंडिशन तो तसो बिहेव करता. तसो पॅटर्न अजून पर्यंत जर गेल्या 60 वर्सांत गोंयांत जर आमी पळयलो ना जाल्यार ह्या फुडें खंय? You tell me in last 60 years at least one regime which has got such kind of a spectacular mandate, 22 out of 40, and that too single-handed without any alliances, and that too in the last 3 months of your fag end of your tenure, when you have faced the sexual harassment problems there, and then money for jobs kind of scandal. Where do you think and mining is unresolved. Mining and all these other issues still remain. त्याबद्दल आम्ही उलोवयाच नाका, कारण ते खूप विशय आसा. एनवायरमेंट आसा, मायनिंग आसा, प्लस जेन्ना भाजप विरुद्ध भाजप, जशें हांवें दोतोरान म्हणलां, लॉयल BJP वर्सेस द इम्पोर्टेड BJP. I will go to another extent to say that BJP today has become the old Congress. Old Congress. माझ्या प्रमाणे राजू कितें जाता, आमचें राजकारण जें आसा, जें राजकारण आसा पळय तें आमी खूब फावटी, स्पेशली तुमी जर्नलिस्ट जे आसात पळय ती, पॉलिटिकल एनालिस्ट आसात पळय ते, तुमी मॅथमॅटिकल, यू लूक एट पॉलिटिक्स एज अ मॅथमॅटिकल मॉडेल. पॉलिटिक्स इज नेवर अ मॅथमॅटिकल मॉडेल. पॉलिटिक्स इज अबाउट केमिस्ट्री. एक नरेंद्र मोदी आसा म्हणून तूं फातर सुद्दां दवर तेन्ना, जेन्ना 2014 आशिल्लें, 2019 आशिल्लें, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जाता, एक फातर दवर तूं खंयय देशात तो निवडून येता आशिल्लो. सो तशें म्हणून एक केमिस्ट्री म्हणून आसा. आतां वॉट द BJP डीड, वॉट प्रॉब्ली द सेंट्रल ऑब्झर्वर्स डीड, एंड वॉट एवर द लोकल ऑब्झर्वर्स प्रमोद सावंत, सतीश तोंड डीड वॉज, तांकां कितें दिशिल्लें की ह्या रिजनल सत्रप्स जे आसात पळय ते, विश्वजीत राणे दवर तूं, बाबूश मोन्सेरात, बाबू कवळेकर दवर तूं,
तांची स्वताची इतकी मतां आसा समजली समज बाबूशाक एक 3,000 की 4,000 मतां आपली Personal आसा. फेवर्स करून पेट्रोनेज दिवन ताजी एक 4,000 मतां आसा. ताका फक्त आमचो बीजेपी एडिशनल वोट मेळपाक जाय आणि तो निवडून आयलो आणि ते सुद्दां ऑलवेज दे कॉन्टेस्ट ऑन पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज ऑफ दिस. येस. सो दिस इज वेअर यू वेंट मॅथमॅटिकल. सो 3,000 प्लस तुझे 4,000 बीजेपीचे. पूण तूं फक्त ते 3,000चे लक्ष दवरलें तुवें आपल्या 4,000 कितें म्हणलें, कसली सिग्नल दिली तुवें त्या बाकीचे लॉयल बीजेपी. आणि जालें कितें जाणा, परत जे म्हणटात पळय त्या म्हाजो क्लिओफात बाब सद्दां म्हाका ताजो फोन आसता आनी डिस्कशन करता की तुमी आप आसात पळय ते, तृणमूल आसा पळय ते, यू गोना स्प्लिट द काँग्रेस वोट. नो, on the contrary, the Congress voter has remained loyal to the Congress this time. That is the safe house for the Congress voter to go. What is going to happen is the BJP vote is going to get split. So the large number of the BJP voter loyal जो आशिल्लो पळय तो, ताका कशा परिस्थितीन तो काँग्रेसीक मत मारचो ना, तो भायर येतलो आणि आपाक वोट घालतो. They will take the vote away. आप and Trinamool are going to take away the vote from the BJP. आमची चर्चा एका इंटरेस्टिंग मोडणार पावल्या. पूण आमी घेतात एक ल्हानसो विशय. आमी विशय घेतल्या नंतर बीजेपीची मतां कशी फुटली आनी जे पळय 80% मतदान जालां ताजो अर्थ कितें ह्या विशयाचेर येवपा आहात. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. आमी एका म्हत्वाच्या चर्चेक हांगा तोंड फोडलां. म्हत्वाची चर्चा आसा 80% मतदान जावप म्हळ्यार अर्थ कितें. आमचे बरोबर आसात डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो जे सोशल एक्टिविस्ट आसात. आमचे बरोबर आसा प्रिंसिपल मनोज कामत जे एक राजकीय विश्लेशक अभ्यासक आसात. दोतोर तुमी एक मुद्दो म्हणटाले की बीजेपीची मतां तांणी गृहीत धरिल्लीं, अमकी मतां आमकां पडटलीच. For granted. Same, exactly the same thing what the Congress did in 2012. म्हाका एक मिनिस्टर मेळ्ळो आज, तो ही इज फायटींग इलेक्शन्स. आय वोंट कोट हिम ऑर वोंट नेम हिम. पूण ताणें म्हाका सांगिल्लें, ताका सांगिल्लें हांवें की तुमी वतात म्हणून ह्या फावटी 100% वतात म्हणून एक फावटी, कित्याक आमची ती चर्च आनी आमी सगळे एक जावन मनोहर पर्रीकराक सपोर्ट करपाक तें ठरयल्लें आमी. सो हांवें सांगिल्लें ताका की वता म्हणून. खंय वतले रे दोतोर तुमी, क्रिस्तांव खंय वतले तुमी काँग्रेस बरोबरच येवपा जाय. सो 2012 ताणें क्रिस्तांवान दाखयलें की आमी आनी खंय वचपाक शकता पळय तें. त्याच परिस्थितीन आज हे सेंट्रल लिडर्स आणि बीजेपी लोकल लिडरशिपान आसा पळय ते, ताणी सिग्नल धाडला टू द लॉयल बीजेपी वोटर, जो हिंदू वोटर आसा पळय तो, खंय वतले रे तुमी बीजेपी बरोबरच येवपा जाय. सो ते म्हाज्या प्रमाणे 80% भायर सरल्या दाखोवपाक तांकां की आमी आनी खंय गेल्या पळय ते तुमकां 10 तारखेर मार्च तारखेर कळटलें. मनोज, म्हाका एक सांग, हें जे पळय 80% मतदान जावप म्हळ्यार कितें. हय, 80% मतदान म्हणजे दोन ताचे एक निकष आमच्यान काडून येता. एक म्हणजे इदर पॉलिटिकल पार्टीज वाडल्या, एवरीबडी इज पुटींग देअर ओन स्ट्रेंथ आणि ताच्या खातीर मतदान वाडटा. किंवा जशें पॉलिटिकल थियरी सांगता, पॉलिटिकल थियरी सांगतात की जेन्ना मतदानाची टक्केवारी वाडटा तेन्ना जे प्रस्थापीत लोक आसा ते हालता. दॅट्स अ मॅन्डेट फॉर एंटी इनकम्बन्सी. ह्या वेळार भाजपाक तर डबल एंटी इनकम्बन्सी आशिल्ली, 5+5 years. ह्या डबल एंटी इनकम्बन्सी आसतना बीजेपीची पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी आय थिंक फेल्ड हियर. पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी कशी, रादर दॅन बॅटिंग ऑन द पार्टी यू हॅव बॅटेड ऑन इंडिव्हिज्युअल लिडरशिप, इंडिव्हिज्युअल कल्ट. आणि जो इंडिव्हिज्युअल कल्ट म्हणजे पर्सनॅलिटी कल्ट. आणि जे कल्ट ना, जे पर्सनॅलिटी कल्ट सोडून दी. समज तो पर्सनॅलिटी कल्ट बीजेपीचो आशिल्लो जाल्यार ती दुसरी गोष्ट. तशें नरेंद्र मोदी इज ऑल्सो पर्सनॅलिटी कल्ट, योगी आदित्यनाथ इज अ पर्सनॅलिटी कल्ट, बट दॅट इज अ बीजेपी पर्सनॅलिटी कल्ट. इम्पोर्टेड पर्सनॅलिटी. This is a complete alien imported personality to the loyal BJP voters. So there is just no way the loyal BJP voter is going to vote for the BJP unless he's got his job or he's got his patronage or he's got a license or whatever he's got. Yes. But not on a large तू म्हणटालो बीजेपीचो. इट्स अ इंडिव्हिज्युअल पर्सनॅलिटी कल्ट. आता फॉर एक्झाम्पल अ सीट लायक दॅट ऑफ सालिगांव किंवा द सीट लायक दॅट ऑफ परवरी. परवरी वी हॅव सीन खंवटे हेल बेंट अगेन्स्ट द बीजेपी आणि ताचें मनोमिलन तशें इतल्या बेगीन एका म्हयन्यान 2 म्हयन्यान जावपाक शक्य ना.
आता इवन इफ खवंटे विन्स टुमॉरो, लेट अस अज्यूम दॅट ही इज विनिंग बट नॉट विनिंग व्हेरी व्हेरी इजिली अँड ही रियली हॅड टू स्वेट इट आउट. अशें धरया की खवंटे बाब जरी जिखता जाल्यार इट विल बी हीज इंडिविज्युअल एफर्ट. एक्झॅक्टली. कारण ताच्या विरुद्धान जी मतदान पडटा ती टीएमसीक पडटली. पीपल आर वोटिंग फॉर द फर्स्ट टायम आणि ही सर्टन टू क्रॉस मोर देन 5,000 वोट्स. आणि 5 ते 6,000 मतां जर वजरकाराक फर्स्ट टायम MLAक जर पडटा कॅन्डिडेटाक आणि ते TMC सारख्या फुलाक जर पडटा आणि दॅट टू इन गोवा इन पर्वरी सीट, यू कॅन अंडरस्टँड कितलो ऑपोजिशन आसा. आणि तोच जर ताका जर एक म्हयनो चड वेळ मेळिल्लो काम करपाक जाल्यार पॉसिबली द रिजल्ट्स कुड हॅव बीन डिफरंट. इवन नाव आय एम नॉट रियली शुअर वेदर खवंटे इज विनिंग सो इजिली. सो लेट आय एम नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ एन कन्क्लूजन. तर आनी एक तातूंत भितर अर्थ आसता, तुवें म्हणलें तशें चड पार्टी आयल्यो. TMC, आम आदमी पार्टीन ह्या वेळार सस्टेन्ड काम केलें. रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसात. सो हे पार्टी सगळ्या लोकांनी आपले मतदार भायर काडले म्हणून 80% जालो ना म्हणून ना. म्हाज्या प्रमाणे अगेन आमकां दिसता तें की लोक जे आसा पळय ते बैल की गाडो कशें तांकां भायर काडपा जाय आनी व्हरपा जाय म्हणून वोटींग बुथान आनी मागीर तांकां दूद दिवपाक जाय की जेवण दिवपा जाय की त्या प्रमाणे ते वोट करतात. ना, लोक येतात ते हय 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 म्हणटाले, सगळ्यांक हय म्हणटाले आनी भायर सरतले. They will smile and they will say they have voted. If Aam Aadmi Party asks the candidate, asks the voter in Taligaon whether you voted for me, he'll say yes. Congress asks, he'll say yes. And BJP asks, he'll say yes. I voted for you. And then the voter will go and do exactly what they want. पण माझ्या दृष्टीन कितें आसा ह्या फावटी, आमी आम आदमी पार्टी म्हणटात, रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणटात आनी TMC म्हणटात, तें खरें. पूण माझ्या दृष्टीन गोंयभर अगेन another mistake that is being made is focusing a lot on constituencies, which is obviously there. Like for instance, Pariye, Valpa is a definite Vishwajit Rane victory over there because of his individual thing and because of whatever. But ह्या फावटी गोंयभर मातशें दुसरे वेगळे. Let's see what happens on the 10th. But I think it is this. ह्या फावटी लोक भायर सरल्या एक सरकार उडोवपाक, फक्त तितकेंच न्ही आनी तो मार BJPक बसतलो, पूण अशें भायर सरल्या की एक सरकार घडोवपाक जाय म्हणून. ते तांच्या मनान आसा. एक सरकार घडोवपा जाय म्हणून गेल्या फावटी आमची जी मॅन्डेट आशिल्ली पळय ती काँग्रेसीक जेन्ना आमी 17 दिल्ले पळय ती मॅन्डेट आमची काडिल्ली म्हणून. सो इन माय ओपिनियन, सॅड टू से, बिकॉज आय एम नॉट अ ग्रेट काँग्रेस फॅन माय सेल्फ एंड द काँग्रेस इवन इफ दे कम टू पावर वी आर गोइंग टू बी बॅक इन डिझास्टर फॉर द नेक्स्ट 5 years. सो ह्या फावटी जेन्ना म्हणटात, जेन्ना लोकांची एक आसा की आमी एक सरकार घडोवपा जाय म्हणून, सो एकूच पक्ष आसा जो सरकार घडोवंक शकता. काँग्रेस possibly in alliance wherever there is no Congress organizational base, Mago. They know that TMC cannot form a government. They might give you 1 or 2 individual seats. They know AAP cannot form a government. They know that revolutionary goans cannot form a government. So in my opinion, there will be a gravitation of votes to the party that can form an alternative government. This is what I think the thinking is going to be across. तुका हे पडटा, हांव इतल्या खातीर कित्याक म्हणटा पळय, काँग्रेसीन फाटल्या 5 वर्सांन कांय केलें ना. कशें आसता, खंयची एक पार्टी जागेचेर तूं विश्वास दवरता न्ही, ती काँग्रेस खंय रस्त्यार नाशिल्ली. आंदोलन तिणें केलें ना. आम आदमी पार्टीन 20 आंदोलन म्हणून तरी केलें. कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवले, तांचो एक आवाज येतालो, वर्तमानपत्रांत तांच्यो बातम्यो येताल्यो. काँग्रेस खंयच नाशिल्ली वेल्यान काँग्रेसीन युती केली ना. निमाणे मेरेन युतीचे हें केलें, युतीचे उमेदवार सारके दिले ना. तांचे कडेन खूब कडेन उमेदवार नाशिल्ले. परवरी कोण वळखच ना. 70 ताणें पळय जो उमेदवार एकली प्रभुदेसाय म्हणून बायल दिली ती कोण वळख, हें कितें? अशा काँग्रेसीक लोकांनी मत कित्याक घालप? हय, पळया, काँग्रेस हॅज ऑलवेज बीन अ नॉन परफॉर्मर. काँग्रेस आमी पळय, तुमी जर बारीकसाणेन जर पळयत जाल्यार काँग्रेस मशिनरी ही अशा पद्दतीन चलता की फक्त इलेक्शनाच्या पयलीं ढोल वाजतकूच तो हत्ती जागो जाता. हत्ती जागो जातकूच तो धांवपाक लागता आनी तो धांवतना कितल्याशा लोकांक सामकें चिड्डीत मुड्डीत वता. सो दॅट इज काँग्रेस. सो काँग्रेस हॅज नॉट चेंज्ड. आनी तुमी जर पळयलें जाल्यार 4.5 वर्सांत काँग्रेसान जे कांयच करूं ना तितलें काम पूण ताणें लास्ट 2 म्हयन्यान केलें. Just in the run-up towards the poll. Yes, in the run-up towards the poll, they were on the field. ते दाखोवपा पुरते जावं काय हें जावं, they were forced. अशें न्ही की काँग्रेसाची ती खरी स्ट्रॅटेजी आशिल्ली that we will give you clean water. It was a safe house. It was a safe What thing. happens is for the voter, at least the Goan voter, BJP is one safe house, especially when it was under Manohar Parrikar. And second safe house म्हणल्यार तुजे बॉम्ब येता पळय तेन्ना थंय धांवपाचो. Second safe house is Congress.
they still do not know the TMC. I mean, I still love the AAP and I always will love the AAP. But the AAP is still not a safe house for me. So you understood. So this is the thing that comes in the mind of the voter. की या फावटी आमी हो सरकार आसा तो उडोवपाकूच जाय, पूण खंय वतले आमी दुसरो सरकार घडोवपाक, फक्त इंडिव्हिज्युअल MLA करपाक न्ही. सगळे जाणां की आपूय म्हणटा की आमकां 2 की 3 येतले, TMC म्हणटा आमकां 2 की 3 येतले, फक्त काँग्रेस म्हणटा की आमकां 17, 18, 22 येतले. So or like Nandakumar says, BJP says that it will become 2022. So effectively, just as it was in West Bengal, जेन्ना TMC versus BJP आशिल्ले, थंय लेफ्ट आशिल्ले, काँग्रेस आशिल्ले, पूण लेफ्ट आनी काँग्रेस वोट सामको डावन जालो न्ही, सगळे TMC it went with the TMC because TMC was in the best position. थंय कितें आसा, एक मायनॉरिटी मुस्लीम वोट, तांकां तूं म्हणटा तशें तांकां एक सेफ हाऊस TMC आसा, तांणी काँग्रेसीक एक मत दिलें ना. लक्षात घे, दॅट इज करेक्ट. सो काँग्रेस थंय मत फोडपाक आशिल्ली ना. राजू बाब, तेंच तुमकां सांगूंक सोदता हांव की ह्या फावटी जावं क्रिस्तांव जावं मुसलमान आनी स्पश्ट प्रमाणे जावं हिंदू लोक, ते सामके they were desperate for a change. They are desperate for a change, 100%. They didn't want this babush, this couples, this whole imported candidates. They wanted change. So now where they have gone, I still don't know. I don't know whether the theory, maybe AAP might do well and we'll all be happy, and maybe TMC might pick up a few. God knows what may happen. But same thing. अशे तरेन जर विचार केल्यार काँग्रेस 16-17 मेरेन कशी पावतली पळय. साश्टीतली 3 कॉन्ट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्युएन्सीज बाणावले, ते काँग्रेसीचें अस्तित्वच ना. आप किंवा चर्चिल येतलो. काल निमाणे फेजीन चर्चिल मुखार वतालो, ताजे नंतर नावेली सामको लास्ट मिनिट TMC एक्झॅक्टली. मागीर कुडतरी इंडिपेंडंट आमचो अलेक्स रेजिनाल्ड इज फार अहेड. सो हे ते जाले. दुसरें बार्देस कितें करतली. बार्देस जर आमी चिंतले जाल्यार कलंगूट ओके, मायकल लोबो वील विन. आमचे ताका शेजारचो पळय मतदारसंघ आसा, थंय कितें जातलो, वेर हिज वायफ इज कॉन्टेस्टिंग. शी इज डुईंग व्हेरी वेल, बट निमाणे फिगर्स आर नॉट डेट एनकरेजिंग. सो मतां जर फुटली तसो विश्लेषण करपाक आमकां 10 तारखे परत वाट पळोवची पडटली. बट वॉट आय एम सेइंग इज रादर दॅन गोईंग कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज, जनरल मूड ऑफ वोटर कितें आशिल्लो. नंबर 1. सेकंड, एंटी गव्हर्नमेंट. दुसरी गजाल, वेर पीपल स्पीकिंग आउट. लोक जेन्ना उलयनात राजूबाब, जेन्ना इलेक्शनाच्या पयलीं, तेन्ना यू मस्ट सेन्स द डेंजर. यू हॅव सीन पीपल वेर व्हेरी क्वायट, वोटर्स वेर रिलक्टंट टू स्पीक. 60% येतले म्हणून लोक भायर, 80% भायर सरले. ज्या प्रमाणे जितली एक हांवें केन्नाच म्हणून इतलो एब्सोल्यूट सायलन्स केन्नाच पळोवंक ना गोंय. एक आठवडो पयलीं दिसत नाशिल्लें की कितें खरें इलेक्शन चलता की ना म्हणून. पीपल वेर रिलक्टंट टू टॉक. पंचायत इलेक्शन आनी बोवाळ जातालो, बरोबर. ह्या इलेक्शनाक कांयच बोवाळ ना. सो हांव म्हणना की अशें की बट there is definitely an anti-government mood. That is the message of loud and clear message. I don't think you can debate that the vote was an anti-incumbency vote of 80%. आता कमिंग टू नंदकुमार बाब, इधर सर इज करेक्ट और इधर वी आर करेक्ट. आता कोण बरोबर ते आमकां एक 10 मार्च पर्यंत आमकां रावचे पडटले. पण एक गजाल, दोतोर नंदकुमार कामतीचे गेल्या निवडणुकीचे वेळाचे विश्लेषण चुकलां. कारण गेल्या वेळार तांच्यांनी तांकां एक 20 वयर सीट दिल्ले, मोर दॅन 22 सीट्स. आय स्टील हॅव द कटिंग विच ही हॅड पब्लिश्ड ऑन अ लोकल इंग्लिश डेली. आणि दॅट वेंट रॉंग. सो समटायम्स सरान जशें म्हणलां तशें आमी जर एक्स्ट्रापोलेट जर करत बेस्ड ऑन डेटा, म्हणजे कितें, बाबू कवळेकरा कडेन 5000 मतां आसा स्वताची, ताका आमी भाजपाची 4, म्हणजे बाबू कवळेकर विन्स. तशें जायना. यू हॅव टू रिमेंबर युअर लेबल चेंजीस. When your label changes, your perception changes. आणि तुझं वोटिंग पॅटर्न बिकम्स एब्सोल्युटली रिव्हर्स. आणि एक गजाल ह्या वेळ जाली सामकी जी लक्षांत घेवपाक जाय. गोंयच्या इलेक्शनान हें पयलेच खेपे घडटा. बीजेपीन जे अरिथमेटीक केलें, तें अरिथमेटीक कशें आशिल्लें की फॉर एग्जाम्पल सालिगांव धरया. सालिगांव तांणी गोवा फॉरवर्डांतल्यान हाडलो, जयेश साळगांवकर ताका तिकेट दिली. तांणी गृहीत कितें धरिल्लें, बीजेपीची कितें पळय 6-7 हजार मतां ती ऑटोमॅटीक घेतली. अशें जालें ना. इनफॅक्ट तांणी न्ही, तांणी दिलीप परुळेकराक सामको तयार केलो, ब्रेन वॉश केलो, परतो हाडलो. ताणें बाकीचे जे पळय कोण तांचे बंडखोर आशिल्ले तांकां परते हाडले. बट देव वर्क हांव एक गजाल सांगता. हांव पणजेचे जे कॉर्पोरेटर्स आशिल्ले पळय ते, पणजेचे आतां नांव काडना हांव, पणजेचे जे कॉर्पोरेटर्स आशिल्ले पळय ते, हू ओ देअर एंटायर करियर एंड देअर लायफ टू बाबूश मोन्सेरात. तांणी म्हाका सांगलां की ते घरा वताले पळय ते म्हणटाले, ते लोक म्हणटाले बाबा तुका कॉर्पोरेशन इलेक्शनाक तुका वोट दिता, पूण ह्या फावटी कशे भशेन आमी बीजेपीक दिनात. सो
ही मायंडसेट जी आसा पळय ती गेल्या फावटी 2012 काँग्रेसीन ते एक तांचो अहंकार आशिल्लो पळय तो ताणें घेतिल्लें की हे आमचे मतदार ते खंय वचचे ना. क्रिस्तांव आनी मुसलमान खंयच वचचे ना. आता सालिगांवचे एक उदाहरण दिता. Same जयेश mistake. बाब This is the जयेश बाब mistake शिफ्टेड BJP फ्रॉम made. गोवा काँग्रेस अँड ही थॉट दॅट बीजेपी विल बी अ सेफ हेवन, सेफ घरान म्हणून ते गेले. तांचे जे खंदे कार्यकर्ते आशिल्ले म्हजे कडेन अनऑफिशियली उलयताना वॉट इज सेड इज जयेश बाब जर आज काँग्रेसान आशिल्लो किंवा गोवा फॉरवर्डाचेर आशिल्लो किंवा इंडिपेंडंट आशिल्लो आमकां त्रास घेवपाची गरज पडची नाशिल्ली, बिकॉज दे हॅव फेल्ट इट. बरोबर ती गरमी ती हीट तांकां प्रत्येक कडेन दे वर फिलिंग दॅट पर्टिक्युलर. आणि हे तू म्हणते खरें, तू म्हणते खरें की बीजेपीचे निश्ठावन जेन्ना भायल्यान कोणाक आयात केले तेन्ना निश्ठावन सदां भशेन दोळे धापून ते कमळाचेर शिक्को मारपाक गेले केडर ना. मारूंक शकता बट तो केडर चार्ज जावपा जाय. RSSन म्हणला RSSाक कितले ते व्हिडिओ गेले पळय त्याने RSS ह्या दिशीचेर केन्नाच उलयना, पूण RSSन म्हणला की कशाच भशेन आमी ह्या फावटी पणजेन रत्नाकर लेले जे पयले 3 RSSा भितरलो तो एक, रत्नाकर लेलेन गोमंतकाक आमकां 2 आर्टिकल बरयले. ताजो जो पूत आसा तो भायल्यान शिकून हांगा आयला, ताणें बरयलें की ही बीजेपी दी RSS फॅक्टर मडगांव किरण आता विशय ताजो असो. आता विशय राजूबाब असो येता की इतली रिस्क घेवपाची आणि टोटल फ्रॉम दी रायट विंग ऑफ थिंकिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट अशें शिफ्ट करपाची भाजपाक नेमकी कितें गरज पडली आणि वॉट वॉज द नीड? देर इज नो अर्जन्सी. मनोज बाब ना हांव डिसअग्री करता तुका. आय डिसअग्री. फॉर इन्स्टन्स इन गोवा देर इज नो रायट विंग हार्ड रायट विंग और हार्ड लेफ्ट विंग कायंड ऑफ पॉलिटिक्स. वी मस्ट एक्सेप्ट दॅट वेदर इट्स द काँग्रेस or it's different avatars or the BJP and the MGP, they are basically very much centrist parties. They try to appeal to both the kind of voters. Their economics are very centric. So it's not right wing or left wing. The problem for the BJP, in my opinion, is the BJP this time in 2022 became a horrible image of the Congress of old. It became the Congress of old. So at least इतले पुणी अक्कल आशिल्ले जाल्यार थोडे जाण पुणी बीजेपीचे कॅन्डिडेट्स हे पयलीं सांगून हांवें कितें कांय बीजेपी मॅन ऑल्सो म्हाजो एडवायस तापाक वता काँग्रेसीक आनी बीजेपी वचना, पूण इतले अक्कल आशिल्ले जाल्यार थोडे जाणांक पुणी थोडे जाण 2, 3, 4, 5 सीट पुणी सामके केडर बेस लॉयलिस्टांक पुणी दिवपाचे न्ही. नाव यू टेल मी एज अ वोटर, एज अ बीजेपी वोटर, समज तांणी एक रिस्क घेतिल्लो आनी म्हणिल्लें की हय पणजी उत्पल परिकरा, वी वुड नॉट बीन हॅव्हिंग दिस डिस्कशन. ना पण आनी एक गजाल जाली सी एक गजाल बीजेपीन सगळ्यान पयलीं गोंयान हाडली ती कितें सर्वे. सांगता ह्या वेळा कितें जालें, एक भितरली इनसायडर स्टोरी तुमकां सांगता. ह्या वेळा जालें अशें की गोंयान जे सर्वे जातात ताजेर सेंट्रल पार्टीन विश्वास दवरलो ना. कित्या खातीर आफ्टर मनोहर पर्रीकर ते म्हणटात की गोंयच्यान आमकां डिस्टॉर्टेड रिपोर्ट येवपाक लागले. म्हणटकीर अमित शाह पर्सनली ताणें आपल्याली टीम धाडली जी गोंयान भितर 1.5 म्हयनो रावली आनी ते दर आठवड्याक सर्वे करपाक लागले आनी ते आपले इंडिपेंडंट सर्वे दिल्ली धाडटाले. तांकां सेंट्रल ऑफिसा कडल्यान आयलें की जिखपी उमेदवार तुमकां काडचे पडटले. सो ताणें जिखपी उमेदवार सोदपाक लागले. फॉर एग्जाम्पल रोहन खंवटे इज नॉट द चॉयस ऑफ दीस लोकल बीजेपी, इट इज द चॉयस ऑफ दिल्ली. तांकां कळ्ळें सुद्दां ना, पयलींच तांकां सांगलें तो येता फाल्यां. हाचो अर्थ कितें राजूबाब? हाचो अर्थ आफ्टर मनोहर पर्रीकर जमीन you don't have a local voice, a local leadership from Goa, and I think this is turning out to be the big problem. हो खरो प्रॉब्लम जाला आता लिडरशिप वॅक्यूम ऑफ लिडरशिप वॅक्यूम हांगा. आणि दिल्लीचोय प्रॉब्लम बीजेपीचो प्रॉब्लम क्रेडिबिलिटी क्रायसिस. दे जस्ट डिपेंड ऑन सम पॅराशूटर्स हू गो इन. वेस्ट बेंगॉलान तेच जालें न्ही. ते सगळे आयले पळय ते कैलाश विश्वगर्या आनी कोण कोण आयले पळय ते भायले आयले पळय ते तांणी फीडबॅक दिलो आनी लोकल फीडबॅक जो आशिल्लो पळय तो लोकल फीडबॅक. सो तूं लोकल फीडबॅक ज्या प्रमाणे घेना किंवा तुजो लोकल फीडबॅक हांगा कॉम्प्रोमायज्ड आसा बिकॉज यू आर ऑलरेडी डिपेंडंट ऑन विश्वजीत राणे or डिपेंडंट ऑन बाबूश who are not your BJP people. Then how on earth you're going to depend on your ना. पूण परतय तांचे तेच गेम आसा. हांगा अमित शाह आयलो ताणें जेन्ना मिटींग घाली त्या मिटिंगेन खंय दामू नायक विशेशतः ताणें खंय आवाज काडलो तुमी कितें भायले हाडटात आनी आमचे निश्ठावान अशें कितें. ताका खंय अमित शाहान तापयलो आनी ताका वोगी बसयलो आनी ताका सांगलें खंय पळय आयकय लक्षांत धर की आमी हे प्रयोग गोंयान केल्यात. जेन्ना आमकां लक्षांत आयलें की तुमी लोक जिखून येवंक शकना तेन्ना आमकां भायल्यान हाडून जिखोवचें पडलें. ताणें सांगलें की तांकां भायल्यान आमी घेवन एक जी नवी बीजेपी तयार केली ताका लागून बीजेपी आतां सत्तेर येता
आणि सत्तेर येता म्हणून तुमकां मंदिर मेळटा, सत्तेर येता म्हणून ते बाकीचे काश्मीर इश्यू जाला, समान नागरीक कायदा, हे तुमकां हे आमचे मेन प्लँक मरे, हे हाडटले जाल्यार आमकां जिखून येवपा जाय. Now, that is okay. That is fine as power politics goes. As far as power politics goes, even the Congress has played this game. There is nothing wrong in this power politics. की जो आमकां जिकिल्लो मनीस, जिकिल्लो मागीर power is about winning. That is fine. But you don't change the entire genetic makeup of your party in doing this. This is the mistake that the BJP has done in this particular election. They have completely sidelined every single loyalist of the BJP. You do that, and in my opinion, you are really सारखे तुम्ही उदक म्हणटे खरें की भाजप काँग्रेस जाली, सारखे काँग्रेसी भशेन दिसपाक लागली, आनी ते तुम्ही म्हणटा ग्रहीत धरले ताणें आपल्या मतदारांक की बाबा काँग्रेस करतले तशें मुस्लीम आनी क्रिस्तांव खंय वतले एक्झॅक्टली, आनी लोकांनी तांकां सारकें ढाम करून दिलें. पूण हें हांव परत तेच म्हणटा की BJP मूड सामको निर्शेणेचो ना. BJP म्हणटा 80% मतदान म्हळ्यार स्प्लीट जाला, आनी स्प्लीट जाला नंदकुमारान म्हणलें तशें, आनी ताणें उल्लेख केलो नितीन गडकरीचो. नितीन गडकरी म्हणटा की गोंयान आमी कम्फर्टेबल जिखतात कारण TMC आसा, आम आदमी पार्टी आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसा, हे सगळे ऑपोजिशन मतां खातले, मतदान टक्केवारी वाडटली, BJP जिखून येतली. हाजेर तुका सामको तूं डिस्कार्ड करता? ना, हांव सामको डिस्कार्ड करना, पण हांव म्हणटा तातूनच BJPची डिफीट लिपल्या. द मिनिट यू से दॅट आय एम नॉट विनिंग बिकॉज ऑफ माय परफॉर्मन्स, म्हणजे 10 वर्सां आय एम विनिंग ओनली बिकॉज द ऑपोजिशन इज वीक, ओनली बिकॉज देर इज कन्सॉलिडेशन. सो दॅट बिकॉज दे आर स्प्लिटिंग. म्हणजे तुजो पॉझिटिव्ह कितें उरलो, म्हणजे तुवें केलें कितें जाच्या खातीर तुका मत माडूंक जाय. सो लेट अस कम टू हें. हांव तुका एक मॅथमॅटिकल हें दिता तुका. On this issue, I'll give you a mathematical explanation. Okay, so 80% vote has come out. All right, of which let us say 60%, in my opinion, 50 to 60% of that vote is voting against the BJP. Yes. Zale? Okay. So 20% ते vote BJP चे. So तू म्हाका सांगता आतां की ते 50% जे vote against BJP केल्या पळय ते इतके स्प्लिट जातले that you won't be able to beat 20% of the BJP. हाचो अर्थ तो स्प्लिट. So there is going to be consolidation to the winning candidate against the BJP. ते जाता तिंट्यान पंचायतान हे ते WhatsAppचे जाता ते. Who is in the best position to beat BJP? Or BJP, or for instance even a strong man like Churchill Alamau in Benoni, in which there was tremendous anti-incumbency. Who's the best person? Wenzi Viegas. So let's rally around Wenzi Viegas. So that vote is going to be around the best possible person who can go for the jugular. So पण एक सांग म्हाका अशे तरेचें कितें आव्हान चर्चीन गायडन्स दिल्लें आसा? See, चर्चीचे गायडन्स अगेन आय कॅनॉट स्पीक फॉर द चर्च, पूण अशें आसा की चर्च कितें म्हणटा पळय तें सगळे क्रिस्तांव मानून घेता तें खरें न्ही. सारकें, बरोबर, तें खरें न्ही. आनी ह्या फावटी चर्चीन ऑफकोर्स आय थिंक राशोल सेमिनरी or whatever they brought out, you should know this, but they brought out a kind of an edict that there should not be any splitting of votes, there should be a consolidation for one party, which I think should be read as voting for something like the Congress party. So the split in votes has gone both ways, it has cut both ways. It is not that the Aam Aadmi party and the Trinamool has taken away only the Congress vote, particularly Revolutionary Goans. Revolutionary Goans has been active in the Bicholi and the Sakdi area. So they have taken away a large chunk of the BJP vote. I fully agree to this, Rajuba. Revolutionary Goans has also and even we were feeling that initially that it is propped up by the BJP. But बारीक अभ्यास करत जाल्यार ताचो वोटर बेस जर पळयलो, ताचे वोटर बेस we do not know because we will be surprised to see that they will be not be able to even save their deposits. But तो ताचो जो supporter base जो आशिल्लो, they came from a lower middle class Bahujan Samaj. Youth. It came from youth who were not there for money, who were not there for chicken biryani sorrow, and if not for RG, they would have voted for the BJP. कारण म्हाका याद आसा आमी कांय कॉलेजींनी गेले आनी थंयचे युथा काडून सगळे आरजी आशिल्लो पळय तो. ओ माय गॉड, अरे यंग आरजी उलयताले. मनोज परब, it may not be politics that we agree with because it is an extremely sort of populist and very Trump-like policy, Trump-like politics or whatever politics. But Manoj Parab has done a tremendous job, and RG has done a tremendous job in at least bringing up this issue of the youth not getting employment unless they have patronage with the political party. The other thing, एकूच माझ्या दृष्टीन एकूच जी पार्टी आशिल्ली पळय ती, इवन एट द रिस्क ऑफ ऑफेंडिंग दी आम आदमी पार्टी, एकूच जी पार्टी आशिल्ली पळय ती
खरोच भुरग्याचो की तरणाट्याचो आवाज काडटालो पळय तो दोतोर आनी एक गजाल सांगता, जर पार्टी मॅनिफेस्टो किंवा पर्स्पेक्टीव प्लान्स फॉर गव्हर्मेंट फॉर दी गोवा, फॉर द स्टेट ऑफ गोवा जर पळयत जाल्यार आरजीचो पर्स्पेक्टीव प्लान इज वन ऑफ दी बेस्ट विच नो वन हॅज ऑफर्ड एक्सेप्ट फॉर दॅट अति मातशें एका विशयाचेर पोगोचेर मातसो जर तो जर सोडलो जर जाय जाल्यार सामान्य मनशाक भिडपी प्रश्न, इमोशनल प्रश्न आणि युथाच्या पोटाचो विचार करपी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटाचो विषय भितरल्यान तो काळजांतल्यान तो आवाज येता. बाकीच्या सगळ्या पक्षांनी खंय ना खंय एडजस्टमेंट केले. आमच्या आम आदमी पार्टीने थोडे एडजस्टमेंट केले, पूण आरजीन आपलो अजेंडा सामको व्यवस्थित थंयच आशिल्ले तो वालोर तांकां. आमी निमाणे कडेन एक तो प्रश्न सदांच लोकांक आयकुपाकय खूब इंट्रस्ट आसलो, तो प्रमोद सावंताचें साखळे कितें जातलें. 90% वोटींग इज व्हेरी व्हेरी अनयुज्युअल, सामकें वेगळें आनी सगळ्यांचें लक्ष वेधून घेवपी. मनोज तुका प्रमोद सावंत बाबान एज अ चीफ मिनिस्टर जरी ताचे वयर सकयल जरी जाले जाल्यार ताणें आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी बरे पद्दतीन सांबाळ्ळ्या. ही वॉज अवेलेबल आनी ही वॉज एक्सेसिबल टू पीपल. सामकें जो आमचे पयलीं पर्रीकर साहेबान किंवा पार्सेकर साहेबान जे चुको केल्यो ते चुको ताणें केले ना, इन्क्लुडींग हीज वायफ्स बिहेवियर विथ द पब्लीक वॉज गुड. पण कशें जाता जेन्ना तुमी एक मंत्री आसता आनी आमदार आसता तेन्ना यू कॅन पॉयंट आउट फिंगर्स टू समवन एल्स. जेन्ना तुमच्या 5,000 नोकऱ्यो एका 3 म्हयन्याच्या कालखंडान आनी फक्त निवडणुकेक 2-3 म्हयने आसता पयलीं जाता, तुवें एक जर सुद्दां बरी जर नोकरी कोणाक जर दिली ऑन द मॅरिट बेसीस, फॉरगेट अबाउट अदर थिंग्स, तुजी वायटपणां वाडटात. दुसरी गजाल प्रमोद सावंताची एक, तो विनाकारण दोतोर प्रमोद सावंत म्युनिसिपालिटीच्या फाटल्यान आनी कावन्सिलराच्या फाटल्यान लागलो टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. आनी अशेंच दिसतालें की बाबा हें अक्षरशः छळ चल्ला. आनी हाच्या खातीर जो ताचो डिस्कनेक्ट आशिल्लो फ्रॉम द सिटी वोटर्स, तो डिस्कनेक्ट वाडलो. ताचो स्ट्रॉंग बेस इज ओन्ली द रुरल सांखळी. त्या रुरल सांखळी भितरल्यान ह्या टायमार चड उमेदवार आयले आनी बरे उमेदवार आयले. ताच्या कास्टाचे आयले, क्षत्रिय मराठा कास्टाचे आनीकूय उमेदवार आयल्यामुळे जो रुरलाचो वोटर ताचो आसा तो खंय तरी फुटपाची शक्यता आसा. प्लस एक फॅक्टर आसा, ताका आमकां आमचे कडेन प्रूफ ना, बट इफ Vishwajit Rane has to become the chief minister, understand, Pramod Sawant has to be defeated. And if Vishwajit Rane is not ambitious, then I will not call him as a politician. So it goes without saying. Very nice point. तू म्हणते point खरे ग्रहित धरपार क्या I think Vishwajit Rane played a very important role. की ऑलमोस्ट 89% मतदार पर्सेंटेज जाले आसा साखळी. फक्त 2 प्रश्नाचो जबाब कळपा जाय आनी ताजे प्रमाणे कळटा की प्रमोद जिखता की प्रमोद पडटा. एक 89% भायर सरता कित्याक ते प्रमोद सावंताचो इतको मोग करता की इतकी सामकी राग आसा अशेंच आसता. ओके, सो इतको मोग करता जाल्यार डेफिनेटली जिखता तो. दुसरो प्रश्नाचो जबाब आमकां जाय ह्या दृश्टीर की प्रमोद सावंताचो बेस्ट फ्रेंड इन गोवा विश्वजीत राणे or he is not his best friend. फक्त ह्यो 2 प्रश्नाचो जबाब दी, त्या जबाबाचेर कळटलें की प्रमोद सावंत साखळे मतदारसंघ हो परत सगळ्या लोकांचें लक्ष वेधून घेता. फाटल्या वेळा आमी पळयलां की लक्ष्मीकांत पार्सेकार पणजे रावतालो आनी ताजो मतदारसंघ गेलो. ह्या वेळार प्रमोद सावंत हांणी सामकी खबरदारी घेतली आनी आपल्या मतदारसंघान काम केलां. निमाणे तर ताणें भाजपाच्यो सभा कॅन्सल केल्यो आनी तो साखळे रावलो. पूण तो म्हणटे 2 फॅक्टर. एक फॅक्टर आसा विश्वजीत राणे, तो नंबर 1 फॅक्टर म्हणूं येता. आनी म्हत्वाचें कितें, सिटीन भितर सदांच धर्मेश सगलांनी सदांच वयर आसतालो, पूण ग्रामीण भागांत सदांच कंट्रोल आसतालो प्रमोद सावंताचो. ह्या वेळार ग्रामीण भागांत खुबशे कडेन धर्मेश सगलांनी मुसंडी मारल्या अशे तरेचे संकेत आमचे रिपोर्टरूय आमकां दिताले. ही एक चर्चा इतली बरी जाल्या की म्हाका दिसता तुमकां दोगी जाणांक हांव उपकार मानता. आनी तातूंतल्यान एक म्हत्वाचो संदेश, आमी राजकीय तज्ञ किंवा विश्लेशक किंवा पत्रकार किंवा समाज कार्यकर्ते एक थियरी मांडटात. नंदकुमारान एक मांडली, दोतोर वर्सकरान केमिस्ट्री मांडली, पूण आनीकय ताजे फुडें एक कितें तरी आसा, तें आसा मतदान. ते आसा मतदारांची मानसिकता, तो कसो चिंतता, त्या वेळार भायर सरतना ताची मानसिकता कितें आशिल्ली आनी ताणें कोणाक मत मारलां आनी ते सगळे ताजे पळय जो विचार आसा तो मतपेटीन आसा बंद आनी तो उक्त जावपाचो आसा 10 मार्चाक. म्हाका दिसता आमी कितली जरी चर्चा केली तरी 10 मार्च मेरेन हें जें पळय कितें सत्य घडलां त्या दिसा पळय जें कितें वास्तव्य कितें जें पळय आसा
ताजे खातीर आमकां 10 मार्च मेरेनच वाट पळोवची पडटली आनी फक्त चर्चा करून ती जावची ना. ताजे खातीर 1 म्हयनो आमकां तिश्टत पासियेंस काडचें पडटलें. दोतोर तुमी हे मुजरत वेळान वेळ काडून हांगा आयले, हांव तुमचो उपकारी आसा. प्रिंसिपल कामत तुमी बी हांगा आयले, तुमकां हांव उपकार मानता. पळयत रावात गोमंतक TV.